आमी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर आसा जे सद्याक गोंयभर कॅश फॉर जॉब हें प्रकरण चालू आसा आनी अशेंच एक प्रकरण फोंड्यान घडलेलें जे उजगांव तिस्कावली एक बायलेन सागर नायक म्हणून जो IRBचो पुलीस आसलेलो तेजे कडेन 16 लाख रुपया दिल्ले की सागर नायकान सांगलेलें तेका शिक्षिकेची नोकरी दिता म्हणून माशेलान आनी ते माशेलान एका विद्यालयान हेडमास्तर म्हणून तेजी मामी काम करता तेन्ना तेका जॉबा खातीर 16 लाख रुपया तिणें तेजे कडल्यान घेतलेले सागर नायक आनी जे कोणी पयशे दिल्ले तो तिजो घोव दोगांय फ्रेंड आसल्या कारणान तेंच्यांनी तेका सहज 16 लाख रुपया दिल्ले आसा जॉबा खातीर आनी जेन्ना हें प्रकरण सागर नायकाक अरेस्ट केलो फोंडा पुलिसांनी तेन्ना तेणी तेजे मामेचें नांव सांगलेलें आहा सुनीता पावसकर तिजी नांव सांगलेलें तेन्ना तिकाय अरेस्ट केलें तेन्ना हांगा दिपाश्री गांव हिजें नांव मुखार येयलें तेन्ना पुलीस तेका अरेस्ट करपाक गेल्यार ती फरार आशिल्ली तिका तिजे खातीर 28 तारखेक लुकआउट नोटीस काडलेली लुकआउट नोटीस काडून ती मेळत नाशिल्ली 2 फावटी ती बेळगांव लोकेशन मेळ्ळें तिच्या बेळगांव हांगच्या फोंडा पुलिसाच्यान जेन्ना बेळगांव सोदपाक गेले दोनी फावटी ताका मेळना आनी जेन्ना आज ती बेळगांवच्यान गोंयांत येता म्हणून ताका म्हायती मेळ्ळी तेन्ना ताका साबर वचून ताका दिवपाची अरेस्ट ताब्यान घेतलेली आसा आनी ताका मेडिकल करून तिका हांगा सद्याक कस्टडीन सद्याक तात्पुरती चवकशे खातीर दवरिल्ली आसा गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.